तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की लँड कन्वर्जन दे कॅन डू एनी कायंड ऑफ लँड कन्वर्जन करूं शकता, तातूंत ते दर्या पासून कन्वर्जन करूं शकताले फुडें. सो आमी हे प्रोटेस्ट करतले ह्या हेका. आनी 22 आमी प्रोटेस्ट करपाक आहा TCP टावन कंट्री प्लॅनिंगान. आमी तांकां प्रपोजल दितले, आमचे मेमोरंडम दितले. तशेंच आमी गव्हर्नराक मेमोरंडम धाडटले की हो आमकां स्क्रॅप करचो म्हणून. ओके. आनी आमी गोंयभर लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता की सगळे लोकांनी आयज जमा जावपाक जाय आनी फुडें सरपाक जाय. जे आयज जर तुमी गोंयचे लोक भायर सराना, खंयचेच गोंयकार हांगा आहा पळय अस्तित्वच उरचें ना गोंयकारांचें. गोंय सगळो कबार जातलो. आयज जे नॅचरल आमकां जे हे आहा पळय दोंगरां आहा, भाटां आहा, रानां आहलीं पळय, ही कांय उरची ना. आयज जे गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आहा की जे इको सेन्सिटीव झोन आहा पळय, फॉरेस्ट एरिया आहा पळय, तितून प्रायवेट फॉरेस्ट पासून आहा पळय, ते कांयच उरचें ना. आयज आमच्याच विलेजीन सेवरल विलेजीन पळयत जाल्यार पयलीं ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन चल्लेलें आहा. थंयसर तेंच्यांनी डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी केलां. आयज जे लिगली पासून आसूं, सेक्शन हाडिनासतना तुमी इलिगली अप्रूव्ड करता प्रोजेक्ट्स. इलिगली ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चालू आहा. हजारांनी कंप्लेन्स आहा, हायकोर्टान मॅटर्स आहा. एवरी डे इलिगल स्ट्रक्चर्स डेमोलिशन करता. आनी जेन्ना हे सेक्शन येतले पळय एडिशनल, तेन्ना आनी खंयचे कितें उरतलें आनी गोंयचें. गोंय आख्खें पळोवंक वचत जाल्यार तुमी पयलींच गोंय आहा धाकटें. आमची स्टेट ही महाराष्ट्रा भाशेन स्टेट न्हू, जावं कर्नाटका न्हू. कर्नाटका म्हणजे आमच्या 100 वाटांनी व्हडली आहा. महाराष्ट्रा 100 वाटांनी व्हडली आहा. आमचे जे गोंय आहा पळय हे फॉरेस्ट इज जस्ट 25 to 30% आहा फॉरेस्ट लँड. बट आयज तुमी पळोवंक वचत जाल्यार आसगांव, शिवोलीम, मांद्रेम, अंजुना ही सगळी एरिया कंप्लिटली कवर जाल्ली आहा. आतां हे बाकीचे विलेजीस आहा, ऑल्दोना विलेज जाली, बोस्तोडा विलेज जाली, हे विलेजीन पावल्ले आहा. आनी हे सगळे प्रॉपर्टीज घेवपी आहा हे भायले लोक आहा, दिल्लीवाले आहा. हे दिल्ली लॉबी खातीर हे 39A आर्टिकल हाडलेले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे एवरी गोवन्स, वेदर इट इज भुरगे आसूं, बायलां आसूं, जाणटे आसूं, सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक जॉयन जावपाचें 22 आमी 22 धांक TCP पेंजीम हेड ऑफिसान येवपाचें आहा. थंयसर आमचो मेमोरंडम घालतले आमी की आमकां प्रपोजल जे आहा एसेंब्लीन जो सँक्शन केल्लो आहा पळय तो स्क्रॅप करचो म्हणून. जशें धिरेन बाबान सांगलें, फाटल्या 15-20 दिसांक जर आमी पळयत जाल्यार पयलीं एसेंब्लीन कितें घडलें तें. जेन्ना 39A एमेंडमेंटाक बील हाडलें एसेंब्लीन, बोवाळ खूब जालो. हांगा पर्यंत की सगळे ऑपोजिशन MLA आहलेले तांकां एसेंब्लींतल्यान भायर घातले, थोड्यांक तर उखलून व्हरून भायर उडयले. इतली अंदाधुंदी करून हे बील एसेंब्लीन पास केला. कोणाच्या फायद्याक लागून पास केला? तेणी त्याच बिलान 16B म्हणून जो पयलीं सुटकेस टू सुटकेस बेजीस जो एमेंडमेंट आहलेलो TCP एक्टाक तो काडला आनी तेज्या जाग्यार 39A हाडला. काम कितें? सेम काम. म्हटल्यार TCP व्हरोन पयशे दी, TCP आनी TCP मिनिस्टराक. आपलो जागो आसा तो शेत जमीन आहा, आपल्याक थंय बिल्डींग बांदपाक जाय म्हणून झोन चेंज करून दी आनी मागीर तुका झोन चेंज करून मेळटा. हो निव्वळ वेव्हार चल्ला थंय. TCP मिनिस्टर इज अ नोन रियल इस्टेट ब्रोकर म्हणून तो थंय खुर्चेर बसोन TCP मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसोन आपलो धंदो चलयता. आमी गोंयकारांक उलो मारता 22 तारखेक सकाळच्या 10 वरांचेर पाट्यार येवचे TCP ऑफिसा भायर. त्या ब्रोकराक फाटल्या फावटी असोच एक प्रोटेस्ट जाल्लो. त्या ब्रोकराक थंय लोकांनी जमा जावन गाळयो घातलेल्यो, चोर म्हटलेलो तरी ताका लज ना म्हणून परत ताका याद करून दिवपाक. आनी ओवरऑल ही जी भ्रश्टाचारी सरकार आहा ही भाजपातले B म्हटल्यार भ्रश्टाचाराचे डॅन जाल्लेले आहा. फाटले काल पयर हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्लेली आसा. 5 गांव ODPक विश्वजीत राण्यान मायकल लोबोक करप्ट म्हटलो, फटींग म्हटलो जेन्ना तो काँग्रेसीन आहलेलो तेन्ना. तेज्या उपरांत तो BJPन येयलो. मागीर मायकल लोबो क्लीन जालो. कित्याक विश्वजीत राण्यान जो स्वताच पयलीं कितें कितें आहा, ब्रोकर आहा, करप्ट आहा, सगळें खबर आहा आमकां. पूण तरी आसतना असले मनीस, असले मंत्री आनी CM तर कांय कामाचोच ना. तेजो कसलोच कंट्रोल ना एडमिनिस्ट्रेटीव. तो बाबडो थंय बसला, खुर्चेर व्हरोन बसयलो. तो आपले धंदो हेंच्या मदीं अंडरस्टँडींग आहा. आपूण हो धंदो चलयतलो, तो हितून मदीं पडप ना. तो सांगता आपूण तो धंदो चलयतलो, तो तितून मदीं पडप ना. पूण चलयतात कितें? भ्रश्टाचाराचे धंदे जितून फक्त गोंयचे जागे कशे विकूंक मेळटा इतलोच उद्देश आहा. तर आमी उलो मारता हांगाच्यान
22 तारखेक TCP ऑफिसाच्या भायर पाट्यार कृपा करून सगळे गोंयचे लोक एकठांय येवचे. ह्या सरकाराक ह्या मंत्र्याक परत एकदा याद करून दिवपाक जाय की गोंयचे लोक न्हिदलेले ना. मातसो टायम आनी डेट रेकॉर्ड करून थेया तुमच्या कॅलेंडराचेर. सगळे पणजे जाय. चलो पणजी. म्हजें नांव अल्वितो डिसिल्वा आनी हांव पळयतां की गेल्या कांय वर्सांनी हे दिल्लीकार सामके राशींनी पावल्या गोंयांत आनी ते कसल्यो जमनी घेता, दोंगर घेता, प्रायवेट फरस जमनी घेता आनी आतां टॅनंटेड लँड्सूय घेवपाक लागले ते. तर हे कित्या खातीर जाता? म्हाका जाल्यार दिसता कितें तरी हांकां इन्शुरन्स मेळलेलें आसा की कसल्यो जमनी जावं आमी ते तुमकां बांदपाक दितले म्हणून. आतां होच आमचो हुस्को. आमी आतां बरे कांय वर्सां गोंयचो बरो आमी एन्जॉय केले. फुडले पिडीन कितें करपाचें? उरतलें कितें तरी फुडले पिडीक? आतां 39A एमेंडमेंट हाडला त्या हातून कसल्यो जमनी कन्वर्ट करतले ते? कितें उरतलें आमचे फुडले पिडीक? ताका लागून आमी उलो मारता लोकांनी येवचें आनी आपलो तेंको आमकां दिवचो 22 तारखेक. थँक्यू. प्रश्न बिश्न आसल्यार विचारूं शकता. स्वप्नेश बाब, मिनिस्टरान जेन्ना एसेंब्लीन म्हटलेलें स्टेटमेंट अशें केल्लें की बारीक जे गोंयकार आसा जेंची घरां 300 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटरान आसा तेंचे खातीर हें हाडलां म्हणून. सो तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? बारीक गोंयकार बाबडे उरले बारीकूच आनी सायडीकूच. हेणी जे आतां करेक्शनाच्या नांवार जे धंदे चलयला 7-7, 8-8 हजाराचे दिल्लीवाल्यांचे आनी रियल इस्टेटाचे कंपनी आसलेले तांकां करेक्शनाच्या नांवाचेर शेत जमीन कन्वर्ट करून दिल्लेली आहा. ह्या चोराचेर विश्वास दवरपाचो आसा? तो गरीब लोकांची नांवां घेता आनी आपले धंदे चलयता. 4 आण्याचो विश्वास ना तेज्या उतराचेर. कित्याक तेणी आजून पर्यंत जे केलां ती फक्त दलालगिरी केल्लेली आहा गोंयचे जागे विकपाची. फक्त तेजेरूच न्हय, सरकाराचेर विश्वास ना आमकां. जे बारीक लोकांचे तुमी म्हणटा पळय आतां, बारीक लोकांचे म्हणजे कितें जाल्लें आहा, बारीक लोकांची घरांय बारीकूच आसता. तांकां पयलींचे एन्सेस्ट्रल घर आसता पळय कोणाचें आतां पळयत जाल्यार ताका सेटबॅक आसना, तेंच्या घरांक रोड प्रॉपर आसना. आनी हे दिल्लीवाले आहा पळय तांकां प्रॉपर रोड केल्ले आहा, ST लायन दिल्ल्यो आहा, प्लस सिवेज ट्रिटमेंट सगळें आसता तांकां सगळी फॅसिलिटीज आहा आनी सगळे हे दिता बेनिफिट्स मेळटा. आतां गोंयकार आहा पळय, गोंयकार ते फाटीं रावता जावं कोण दर्या कडेन रावता, तेंचें कितें जाल्लें आहा तांकां रोड पासून प्रॉपर आसना. आयज कितें आहा ते रोड जे गोंयकार जंय रावता पळय थंय MDR रोड दाखयता. आतां भोमाचो आमचो संजय बाबा आहा हांगा, ते आतां 6 म्हयन्याच्यान झगडटा. मोर दॅन 6 मंथ्स जाल्ले आहा ते झगडटा. कित्याक 1.5 वर्स जाले तेंचे झगडटा ते. आतां तेंचे कितें जालां, ते सगळेच गोंयकारूच आसले, बट ते गोंयकारांची सगळ्यांची घरां मोडपाक फुडें सरले, देवळा पासून मोडपाक फुडें सरले. तुमकां हरशीं तुमकां पॉलिटिक्स जाय पळय, वोटिंगाच्या टायमार तुमी देव लागता, तुमकां देवस्थान लागता, सगळें लागता. आनी मागीर कितें करता, जेन्ना आतां तुमी निवडून येता पळय तेन्ना तुमी सगळें मोडपाक फुडें सरता. आतां MDR रोड जेन्ना दाखयता पळय, विलेजींनी आयज पयल्ले आहा MDR 25 मिटर्स MDR रोड दाखयल्लो आहा. सो आयज ते सांगता पळय गोंयकारांचे घरां हें करपाक म्हणून, प्रोटेक्ट करपाक म्हणून सांगता पळय. आनी 10 वर्सांनी ते MDR रोड रिजनल प्लॅनान जो दाखयल्लो आहा पळय तो डिमोलिशिंगाक 10 वर्सांनी काडटले. तेच गोंयकार फाल्यां आसतले रस्त्यार येवन आनी तांकां लँड आसचो ना. आनी हे जे कोमनीदाद लँड आहा पळय जावं कसलें आनी प्रॉपर्टीज जी आसली पळय ही आमकां गोंयकारांक आसली. आयज हे दिल्लीवाल्यांच्या नांवार कोमनीदाद प्रॉपर्टी जाल्ली आहा. हे कोण करता सगळे? आनी कोणें लॉ पास केल्लो? लॉ आहलो कितें की कोमनीदाद लँड आहले पळय ओली हेका गोंयकारांक म्हणून तो कोण गांवकार आसतलो, तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसतलो तांकां अलर्ट जावपाक म्हणून ते. बट आयज आमच्या गोंयकारां कडेन एक प्रॉपर्टी ना, आयज जमीन ना, बट भायल्या लोकां कडेन आयज तेंचे कडेन आहा प्रॉपर्टी. ते आयज प्रॉपर्टी जे घेता पळय 80,000 रुपीज जे रेट जाल्लो आहा पळय, आनी तो उलयता पळय आयज ते की गोंयकारांक म्हणून 80,000 आनी 1 लाखाक अंजुना आनी आसगांव कोण प्रॉपर्टी घेतलो आनी खंयचे गोंयकार घेवन पावतले आयज? कोणाचे बिझनस आहा? तुमी बिझनसूय करपाक दिना लोकांक आनी कोण जगता पळय थंयसर तांकांय त्रास करता. आनी जे प्रोजेक्ट हाडटा पळय इलिगल पळय तेंचे रोडाय डिमोलिशींग करता, घराय डिमोलिशींग करता. चल्लां कितें आनी कितें? आनी हे फ्युचर जर आमी अशें जातले पळय, फ्युचर जनरेशन आनी भुरगे जगपाकूय पावचे ना. एक म्हटल्यार क्लायमेटीक इफेक्ट जाल्लो आहा आतां ऑलरेडी. लोकांची बाये सुकता. आयज शिवोले वच, अंजुना वच, आसगांव वच, खंयसर हेका पळय तुमी हे आयज जे प्रपोजल काडटा, एमेंडमेंट एक्ट हाडटा पळय, तेच्या पयलीं तुमकां खबर आसूंक जाय की हांगा बाय तुमचे सारके आहा, उदक मेळटा काय ना ते. आयज मॅक्झिमम आतां इतू विलेजींनी आयज उदक मेळना लोकांक. आनी तुमी आयज एमेंडमेंट पास करता की आनी एक्सक्युएशन करपाचें आनी सगळें कवर करपाचें म्हणून. म्हणजे उदक खंयसून हाडटले तुमी?
बारीक लोकांचे जर चिंतलेले जाल्यार तुमी हे आयज हे जावपाचें नासलें, सिच्युएशन येवपाचें नासलें. आयज जे लोक सगळे आयज भितर घरान बसलेले आहा पळय, इतलीं वर्सां लोक भायर सराना, हे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आयज हांव रिक्वेस्ट करता, आतां 10 तारखेक 22 तारखेक 10 सुमार TCPन सगळ्या लोकांनी जमा जावपाचें. हे कसले पॉलिटिकली न्हू, हे BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, आनी खंयची पार्टी आसूं, RG आसूं, आमी कोणाक सपोर्ट करिना काय ना. आमी कितें आहा, सगळ्या लोकांनी येवचें म्हणटा हांगा. तो BJPचे पासून आसून तेंच्यांनी पासून सपोर्ट येवन आमकां करचें, आनी तो एमेंडमेंट जो पास केला पळय तो स्क्रॅप करचो. आयज स्वप्नेश बाबान आनी धिरेनान जे पद्दतीन सांगला 13A बाबतींत 39A. सो आयज कितें जालां, आयज स्वप्नेश बाबा सारके, धिरेन बाबा सारके अशे जर NGO आमचे कडेन नासले जाल्यार हे रूल जे आयज एमेंडमेंट हाडूंक लागले हे लोकां पर्यंत पावचेच नासले. कित्याक हांव कित्याक उलोवंक पावलो आयज आमकां खबरूच ना तो रिजनल प्लानान घातलो रस्तो केन्ना सकयल पावलो आनी केन्ना ती घरां काबार केली आनी तो केन्ना कन्वर्ट जालो आनी थंय केन्ना 25 प्लॉट जाले हे आमकांच बोमकारांक खबर ना. ह्या खातीर म्हाका उलोवंक येयलें. आयज जर गरिबाचें उलयता जाल्यार ऑलरेडी तुमकां खबर आसली बाबा हे एमेंडमेंट आमी हाडटले म्हणून तुमी पयलींच कन्वर्ट करून थंय प्लॉट तयार केले. आयज सगळे दोंगर दिल्लीवाल्यांक आनी कोणाक विकले गेल्या बोमचे म्हणून हो रस्तो आयज सकयल पावल्लो आसा. आयज सुशेगाद गोंयकार हे सगळ्याक चित्र तेणी निर्माण केलें सुशेगाद म्हणून आमकां सुशेगाद दिता. आयज गोंयकारांक उलो मारता आमी. आयज खंय तरी जागे जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमचें गोंय जर आमचे कडेन राखतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान जो गोंयकार म्हणटा, आमी म्हणटा भायले बोल्ल्या आमची मेजॉरिटी दाखयता जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें गोवा राखपाक. आयज हें जें तेणी चलयलां, कित्याक आमकां 33 जाग्यांचेर आमकां एकूय आमदार ना जो आमच्या पर्यंत हे रूल पावयतलो असो. जर तर आयज हे NGO नासले जाल्यार हे एमेंडमेंट, हे जे कायदे, हेजे आनी कितें हे बारीक लोकां पर्यंत केन्नाच पावचे नासले. आयज गोंयकारांक उठपाची गरज आसा. खंय तरी गोंय आमचें काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आयज जर उठले ना फुडले आनी पिळगेक आनी बारीक भुरग्यांक आमच्या फुडें जगपाक आनी गोंय उरचें ना, तेन्ना आयजूच खंय तरी आमी भायर सरचें पडटलें आनी आमचें गोंय आमकां राखचें पडटलें. तुमी आतां म्हणटाले न्हू तेणें सगळे बारीक लोकां खातीर हाडला म्हणून, तर एक आन्सर दिवंक जाय. पेडणे झोनींग प्लॅनाक 1,50,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन सेटलमेंटाक हाडलेली. ती कोणाक, खंयच्या बारीक लोकांक तें सांगपाचें की तो स्क्रॅप जालो म्हणून आतां 39 हाडला हेणें रिप्लेसमेंटा. तो बारीक लोकांक कांयच करूंक पावचो ना. करतालो जाल्यार 70 करतालो. थंय लोक ताका इट्याला आता. तर आमी आतां लोकांक कितें सांगता, 22 तारखेक सकाळचे 10 वाजता TCP हेडक्वॉर्टरा कडेन येवपाचें. हो प्रोटेस्ट ताका दाखोवंक जाय की तूं कितेंय हाडटलो आमी एक्सेप्ट करचे ना. तुजे ते लोकांक तूं हेल्प करपा खातीर आनी कितें सेटलमेंट करपा खातीर हाडटा पयशे, तांकां आपले इनकम जावपा खातीर ताका आमी विरोध हो आसतलोच. तुजें इंटेंशन फक्त तुजे दिल्लीवाले लोकांक हेल्प करपाक आनी थंयच्यान आपल्याक कितें मेळटा तें, आनी कांय ना. बारीक लोकांक तो केन्नाच काय करचो ना. थँक्यू. बॅनर घे फुडें. फाटल्यान फुडें